पयलीं ते आरोप वर्सीस आरोप जाले, मागीर ट्विट्स वर्सीस ट्विट्स जाले, मागीर व्हिडिओ वर्सीस व्हिडिओ जाले. हे कितें चल्लां? की तांचेर आरोप आमी जे करता आमी तथ्यहीन आरोप करना. जेन्ना जो कोण आवाज काडटा ताजो आवाज खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न जाता. तो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न म्हज्या बाबतींत सरकारान केलोच. सिद्दीकीच्या बाबतीत तो पयलो व्हिडिओ. नाव तुमचेर जे ते आरोप करतात तेव्हा सांगता तुम्ही ताची जाप दियात. असो किती इश्टागत आसा अमित पालेकराची आनी सिद्दीकीची की ताका दिसलें की अमित पालेकराक हो व्हिडिओ धाडचो. तो मनीस जर म्हजेर विश्वास ह्या गोष्टी खातीर करता की वॉट इज द ट्रूथ ही कॅन शो इट टू पीपल ऑफ गोवा, जाल्यार तातूंत चूक कितें? ती खाट खंयची, ती कस्टडी खंयची? दॅट इज नॉट इवन नोटिफायड कस्टडी. दॅट मिन्स पुलीस आर इनकॉम्पिटंट. आय वॉज अबाउट टू फ्लाय टू हाँगकाँग वेन दॅट व्हिडिओ केम आउट. वाय इट हॅज गॉन टू सुनील? तुमचे आणि सिद्दीकीचे हाज्या पयलीं संबंध आशिल्ले म्हण ते आरोप करता की युअर चेंबर वॉज रिप्रेझेंटिंग हिम इन हिज बेल एप्लिकेशन म्हणून. सो तातूंतल्यान मागीर ते एक बरी ती साखळी तयार जाली म्हणटात. फेक न्यूज क्रिएट करून फेक न्यूज डेसिमेट करप, पळप, तो लोकां कडेन हें कशें करप, हे खासियत भारतीय जनता पार्टीची. आरे हांव जेन्ना हाँगकाँगाक बसला जाल्यार हांव उपयर खंयच्यान जातलो रे कोर्टान? आतां सेकंड व्हिडिओ भितर आरत्याचे जाले परते. हो जो सेकंड व्हिडिओ आसा तातूंत तुमकांच गुन्यांवकारी केले. आरत्याचे परते जाले अशें लोक चिंतना. चीफ मिनिस्टर की आमी ताका 3 दीस पयलीं अरेस्ट केला, मागीर 2 दीस 3 दीस हें जालें. जर तो अंडर अरेस्ट आशिल्लो, तो SP क्रायमाच्या कस्टडीन आशिल्लो, फ्रॉम व्हिडिओ आयलो खंयच्यान? तुम्ही कितें मिनिस्टरान व्हिडिओ पुलीस कस्टडीन आसतना शूट केला. त्या व्हिडिओन तो म्हणटा की 17 तारखेक आपूण रिलीज केल्ले व्हिडिओ म्हणून म्हाका धाडिल्ले. व्हिडिओ आशिल्ले 2 काय 3 आनी ते 15 तारीख आयिल्ले. फ्रंट कॅमेरान शूट केल्लो व्हिडिओ, इट्स नॉट अ सेल्फी. म्हाका जी म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे 17 डिसेंबराक ताका मँगलोराक अरेस्ट केल्लो. 17 डिसेंबराच्या मागीर ते ताका कोचीन घेवन गेल्या. 21 ऑगस्टाक तांणी ताका थंय अरेस्ट दाखयला. उडपी कडेन लागीं खंय पावता आसतना, मँगलोर खंय लागीं पावता आसतना एक सिमेंटाचो गोडावन आसा. त्या सिमेंटाच्या गोडावना कडेन व्हिडिओ काडला आनी एक न्ही 4 ते 5 व्हिडिओ काडल्या. 3 PI आशिल्ले. ते व्हिडिओ काडून तांणी एका पुलीस कॉन्स्टेबलाक धाडलो. त्या पुलीस कॉन्स्टेबलान ते इंटरनली सर्क्युलेट केले. इंटरनली सर्क्युलेट करून क्रायम ब्रांचाच्या SPक धाडलो आनी क्रायम ब्रांचाच्या SPन तो एका मिडिया चॅनलाक धाडलो. थंयच्यान तो म्हापशा गेलो, म्हापशेच्यान आनी एका मिडिया चॅनला कडेन आयलो आनी मागीर तो आवट जाला.